नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया 4 वरांच्यो खबरो. कॅनडाच्या प्रधानमंत्र्यांच्या भारत भोंवडेन दोनूय लोकतांत्रीक देशांमदी नवी उर्बा निर्माण केल्या. प्रधानमंत्री मार्क कार्ने हांकां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी येवकार दिलो. महत्वाच्या खनीज सहयोगाचेर दोनूय देशांमदी कबलातीचेर सयो जाल्यो. तशेंच भारत आपल्या रिन्युएबल एनर्जी सॅक्टराक वाडोवपाक सोदता अशें सांगतना भारत आनी कॅनडा ह्या दोनूय देशांमदल्या नात्यान नवो अध्याय सुरू जाला आनी अर्थीक भागीदारी कबलातीचेर सयो जाल्ल्याचें प्रधानमंत्र्यांनी मुखार सांगलें. पार्टनरशिप एग्रीमेंट को जल्द ही फाइनलाइज करने का निर्णय लिया है. इससे दोनों देशों में निवेश और रोजगार के नए अवसर बनेंगे. कनाडा के पेंशन फंड्स ने भारत में $100 बिलियन का निवेश किया है. यह भारत की ग्रोथ स्टोरी में उनके गहरे विश्वास का प्रतीक है. क्रिटिकल मिनरल्स पर आज हुआ एमओयू रिजिलियंट सप्लाई चेन्स को मजबूती देगा. स्पेस सेक्टर में हम दोनों देशों के स्टार्टअप्स और इंडस्ट्रीज को जोड़ेंगे. हम डिफेंस इंडस्ट्रीज, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस और मिलिट्री एक्सचेंजेज बढ़ाने पर काम करेंगे. इसी उद्देश्य से आज हमने इंडिया कनाडा डिफेंस डायलॉग की स्थापना करने का निर्णय लिया है. फाटल्या कांय दशकांत भारत हो संवसारांतलो सगळ्यांत वाडटी अर्थवेवस्था आशिल्लो देश थारला. तशेंच बरेच महत्वाकांक्षी प्रकल्प लेगीत भारतांत आयले. ते खातीर प्रधानमंत्री मार्क कार्ने हांणी खोस उक्तायली. This decade, under your leadership, Prime Minister, India has become the fastest growing economy in the world. Per capita incomes in this country have risen at a pace never seen in history, seldom in human history. The most ambitious projects in clean energy, in the digital economy, in biofuels, in the next generation of artificial intelligence talent are all here in India. Prime Minister, Canada shares such ambition and your sense of purpose. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आयज दिल्लीच्या बायलां खातीर 4 येवजण्यो समर्पीत केल्यो. ह्या येवजण्यांत लखपती बिटिया येवजण, सहेली गुलाबी स्मार्ट कार्ड, मेरी पूंजी मेरा अधिकार आनी फुकट एलपीजी सिलिंडर येवजण हाचो आस्पाव आसा. ह्या वेळार उलयतना राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी बायलां ह्यो समाजाच्यो अत्यावश्यक खांबो आसात अशें सांगतना केंद्र सरकाराच्या परिवर्तनकारी उपक्रमा वरवीं बायलां सशक्तीकरणा खातीर सरकार वावुरता अशें मत ताणें उक्तायलें. ह्या कार्यावळी वेळार रस्तो येरादारी आनी महामार्ग राज्यमंत्री हर्ष मल्होत्रा, दिल्लीचे नायब राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, दिल्लीच्यो मुखेलमंत्री रेखा गुप्ता ह्या वेळार हजर आशिल्ल्यो. समृद्ध दिल्ली अत्यंत प्रासंगिक है. मुझे खुशी है इस अवसर पर मेरी पूंजी मेरी अधिकार, सहेली पिक स्मार्ट कार्ड और दिल्ली लखपति बेटियां जैसे नारी सशक्तिकरण से जुड़े कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है. महिला देश के एक सशक्त अंग है. महिला जो सशक्त होंगे देश समृद्धि होंगे. इसीलिए 1 साल पूरी होते ही महिलाओं के, बेटियों को सशक्त करने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए, शिक्षित बनाने के लिए ये सब योजनाएं वही कर सकते हैं जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभवी है. इराणात चालू आशिल्ल्या इस्रायल अमेरिका जोड हल्ल्याक लागून युएईत आडकून पडिल्ल्या गोंयकारांनी थळाव्या सरकाराची मार्गदर्शक तत्वां पाळपाचो उलो गोंयचे एनआरआय आयुक्त नरेंद्र सावयकर हांणी मारला. सगळ्यो विमान सेवा रद्द जाल्ल्यान थंय अडकून पडिल्ल्या गोंयकारांक सद्याच्या परिस्थितींत हाडप शक्य ना. परिस्थिती सामान्य जाल्या उपरांत केंद्र सरकार फावो त्यो उपाय येवजण्यो करून सगळ्यांक सुखरूप परत हाडटले असो विश्वास तांणी उक्तायला. कसलीय अडचण आसल्यार थळाव्या भारतीय आयुक्त कार्यालयात संपर्क करचो अशें लेगीत तांणी सुचयलें. We have been in touch with those people, आमचे गोवन कम्युनिटी जी आसा पळय थंय इन द गल्फ कंट्रीज, आनीक तेंचे कडेन आमी उलयता. जस्ट हाफ एन आवर बॅक आय गॉट अ अपडेट फ्रॉम देर की आतां थंय सिच्युएशन जें आसा पळय न्ही
ते नॉर्मल आसा तसो आतां भंय ना. So coming back to normal. नॉट कमिंग बॅक टू नॉर्मल, इट्स अ नॉर्मल रायट नाव. पूण थंयचें एडमिनिस्ट्रेशन जें आसा तें एडमिनिस्ट्रेशनूय तितलेंच तांकां एडवायजरीज इशू करतात, हें करतात. सेकंडली दोज पीपल दे आर ऑल्सो इन दीस वीथ द एम्बसी. दे हॅव बीन दे आर इन कॉन्टॅक्ट वीथ द एम्बसी कडल्यानूय एडवायजरीज इशू केल्ल्यो आसात. आतां जाला कितें, कोणी जर स्ट्रँडेड उरला, म्हाका कांय जाणांनी फोन केलो की स्ट्रँडेड आसा दोगां कोण तरी गेल्या बीन अशें म्हणून. पूण थंयच्यान येवपाक आतां फ्लायट्सूच कॅन्सल जाल्या, सो यू कांट डू एनीथींग अबावट इट. सो एकूच गजाल आसा की आतां ते प्रिकॉशन्स सगळ्यांनी घेवपाक जाय, सगळ्यांनी थंय अलर्ट रावपाक जाय आनी घरांनी आपल्या रावपाक जाय. दीस इज वॉट हॅज बीन एडवायज टू देम. आनीक तो जो प्रोटोकॉल ह्या गजालीक लागून जो आसा तो प्रोटोकॉल सगळ्यांनी फॉलो करचो पडटलो, तो करचो. इन केस ऑफ एनीथींग जर कितें दिसता आसत तर आमचें ऑफीस जें आसा तें आमचें ऑफीस सदांच ओपन आसा, तेका आमकां कॉन्टॅक्ट करपाक जाता. आनीक काल सुद्दां ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान मिटींग घेवनूय ताणें सांगलेलें आसा की वन्स द सिच्युएशन कम्स टू नॉर्मल मागीर सगळ्यांक थंयच्यान इवॅक्युएशन करपाचें आसा, धाडपाचें आसा, तेज्या संबंदान सेंट्रल गव्हर्मेंट आसा तो डिसिजन घेतलो. दीस इज द सिच्युएशन एज ऑफ नाव. पणजे पाटो हांगा GIDCच्या इमारती लागसार आशिल्ल्या पासपोर्ट भवनात आयज बॉम्ब आशिल्ल्याचो ईमेल आयिल्ल्यान कार्यालयांत बरोच बोवाळ जालो. बेगोबेग सगळ्या कर्मचाऱ्यांक भायर काडून पणजी उजो पालोवपी दळ, पुलीस आनी हेर आपतकालीन सेवेच्या वांगड्यांनी ह्या वाठाराक घेराव घालून सविस्तर सोद कामाक सुरवात केली. बॉम्ब डिटेक्शन आनी डिस्पोजल स्क्वॉडाच्या पुलीस निरीक्षकांनी पुराय इमारतीची तपासणी केल्या उपरांत इमारत सुरक्षीत आसा आनी घातक अशें कांयच मेळूं नाशिल्ल्याची म्हायती दिली. प्रादेशीक पासपोर्ट कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांनी वैयक्तीक ईमेल खात्याक अधिकृत ईमेल ID वेल्यान ही धमकी मेळिल्ल्याचें सांगलें. सकाळीं सुमार 11 वरांचेर लोकांक भायर काडचे नाजाल्यार परिणामाक तोंड दिवचें पडटलें असो त्या ईमेलांत उल्लेख केल्ल्याचो अधिकाऱ्यांनी सांगलें. We got an email on our official email ID from a personal email telling that there is a bomb that there will be a blast and please evacuate innocent public by around 11 o'clock or else you will face the consequence. They had mentioned about some Tamil LTT groups that way they had mentioned in the mail. मी पुलिसांक मागीर इन्फॉर्म केलें ऑल्सो. सोमतेच आमी पुलिसांक इन्फॉर्म केलें की अशें अशें आमकां येयल्ल्या, त्या प्रमाणे पुलिसान मागीर एक्शन घेतली. आतां कितें सांगलां तुमकां सद्या तेंच्यांनी येवन? आतां तेणी चॅक केलें आनी कांय तांकां मेळोंक ना. Full building search केली. हय, फूल बिल्डींग ऑफीस एरिया सबंद चॅक केला. सो आतां तुजे पासपोर्ट सेवाचे सगळे ना आमी ऑपरेशन आमचें स्मुथली चालू दवरतले. चॅक करपाचें जे प्रोसिजर आहा तें आमी केला. आतां फुडलें आमी प्रोसिजर चालू दवरतले. पणजी शिगमोत्सव समिती वतीन 3 ते 8 मार्च मजगती पणजी शिगमोत्सवाच्या फाटभुंयेर वेगवेगळ्या कार्यावळींचें आयोजन केल्ल्याची म्हायती समितीचे अध्यक्ष श्रीनिवास धेंपो हांणी दिली. फाल्यां सकाळीं 9 वरांचेर देवी महालक्ष्मीक नमन करून ढोल ताशांच्या गजरांत रोमटामेळ घेवन आझाद मैदानाचेर गुलाल उत्सव मनयतले अशें तांणी सांगलें. 4 मार्चाक ऑर्केस्ट्रा, 5 तारखेक जल्लोश, 6 तारखेक सूर संगम, 7 तारखेक भव्य शोभायात्रा आनी 8 तारखेक लावणीच्या कार्यावळीचें आयोजन केलां अशें समितीचे अध्यक्ष श्रीनिवास धेंपो हांणी सांगलें. ह्या वेळार समितीचे हेर पदाधिकारी लेगीत हजर आशिल्ले. कॉमेडी नाटक आसा. 5 तारखेक एक डान्स प्रोग्राम आसा जे जानवी बोंद्रे जे गोंयांत रावतात आनी दवरलेलो आसा. तशेंच मागीर 6 तारखेक म्युजिकल प्रोग्राम आसा आनी 7 तारखेक आमची शोभायात्रा आनी 8 तारखेक लावणी आसा आनी सत्कारूय जातले जे हांवें अगाऊ सांगला ते प्रमाणे. आमचे तशेंच वर्सा पद्दती प्रमाणे आमचे रोलिंग ट्रॉफी आसता. एक बाब नार्वेकाराचे ताणें दिल्या, एक मंगलदास नायकान दिल्या, एक आनी सुनील नायकान दिल्या. हे प्रत्येक कॅटेगरी चित्ररथ. इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.